last 8 years various complaints have been coming in this particular belt regarding drop of sewer in various parts. वयर आमचो बाब मेल्चर पिंटू रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस ताच्या स्वताच्याच प्रॉपर्टीन ताणें जे व्हिडिओ काडल्या आर क्वायट अलार्मिंग टू अंडरस्टँड दॅट उदक ज्या तरेन सिवर सकयल आयला इज डेफिनेटली समबडी इज प्लेइंग गेम्स अप देर सिवरेजाचे टँकर इज अ व्हेरी सेन्सिटीव टॉपीक and ताज्या खातीर एलिगेशन्स हॅव ऑलरेडी बीन कमिंग इन द असेंब्ली वेर इवन वॉटर टँकर्स हॅव बीन यूज्ड आणि ताज्या खातीर क्लियर डायरेक्शन्स हॅव बीन देर दॅट सिवर टँकर जो परमिशन दिता ताजो पॉयंट ऑफ डिस्चार्ज बाकी सगळें दवरचें पडटा प्लस तांची GPS आसचेच पडटा. आज हे पळयतकर आमचो हांगाचो वॉर्ड मेंबर बाब संजय लास्ट 8 months has been continuously following up on this issue, but perennially when we have been getting reports from the departments, concerned departments, the report what they have been giving us in the last 6 months to our own visit here is quite contradicting. हांगा येतकर एक दिश्टी पडटा की टोटल सिवर हांगाच्यान कशी सोडल्या इज व्हेरी अलार्मिंग इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एज अ हॅझार्ड आणि इन टर्म्स ऑफ द सॉयल कंटेमिनेशन जी ग्राउंड सॉयल कंटेमिनेशन जातली ताजेर एक आमकां प्रॉब्लेम येवंक शकता. आज सगळ्या ऑथॉरिटीजांक घेवन डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पुलीस हेल्थ सिवरेज ट्रान्सपोर्ट सगळ्यांक घेवन आनी अदर एन्सिलरी ऑथॉरिटीज घेवन आमी इन्स्पेक्शन थ्रू आउट काडिल्लें आसा. एक प्रायमा फेसी दिश्टी पडटा की थंय ही नाटकां चालू आसा. सो ताजेर इमिजिएटली ताबो घेवपाक इज हॅपनिंग इन अ लँड ड्युरींग माय टेन्युअर इट वॉज अ लँड स्कॅम अँड वी हॅड रिवर्स दॅट लँड बॅक टू कुमुदाद. ते म्हाका दिसता कुमुदादीन अजून पॉजिशनान घेवन आमी कुमुदादचो आमचो प्रेसिडेंटूय आशिल्लो ताकाय सांगला की तुमी कितें ते मामलेदारा कडेन बसून पॉजिशनाचेर करून घेयात वॉट एवर फॉर्मेलिटीज आर ते. सो इट इज इन पॉजिशन ऑफ द कुमुदाद. एट द सेम टायम दीस थिंग्स हॅव टू स्टॉप. पुलीस ऑथॉरिटीजाक क्लियर डायरेक्शन दिल्लें आसा की हांगा एक सिवर टँकर येवपाक जायना. आयल्यार तितली तांची जबाबदारी आसतली. हांगा तांचें कामूच ना येवपाक कित्याक तांचे हांगा नाच काय आनी ते पार्किंग करता आनी खंय करता तांचो जागोच न्ही जाल्यार हाव दे आर डुईंग इट. सो इफ सम डॉक्युमेंट्स इफ जाम आर देर लेट डेप्युटी कलेक्टराक हाडून दाखोवनी. डेप्युटी कलेक्टराक सांगला बेस्ड ऑन दीस प्लीज मूव एज पर द लिगल टर्म्स कितें आसा ते ऑथॉरिटी प्रमाणे कायद्या प्रमाणे कितें आसा ते कर पूण हें बंद जावपाक जाय. दे कॅनॉट बी इलिगल ड्रॉप ऑफ सिवर कमिंग इन पोरोरीम कॉन्स्टिट्युएन्सी इन दीस एरिया इन अ इलिगल फॉर्म विच हॅज नो प्रोविजन but spoiling the whole area as far as this is concerned. We will get a report in a day or two and directions will simultaneously दिवपाक लायिल्ले आसा. हे असल्या गजाल्यांक म्हाका दिसता इमिजिएटली सगळ्या डिपार्टमेंटांनी कॉग्निगन्स घेवन खंयचोय गांव असो समज जाता जाल्यार म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान सुओ मोटो असल्या हातून घेवचें पडटा जातूंतल्यान असल्यो गजाल्यो गांव पर्यंत जायना. आतां हें सकयल पावला तें पळयल्यार एक्चुअली सकयल पर्यंत तुमी पळयला मिडियानूय पळयला म्हाका दिसता आश्चर्यचकीत आसा कित्याक वयल्यान सकयल येवप इज नॉट अ ओवरनायट थिंग. इट इज हॅपनिंग फॉर लॉंग. दॅट इज वाय इट इज कम हियर. So let the departments and these people act. I will personally look into it, and I think the citizens also need to know and also act sometimes. की बाबा एकदा रातचो समज टँकर आयलो हांवें लास्ट टायम सांगिल्लें टँकर आयलो दिश्टी पडना बंद कर जाय तें करात म्हणून दिवं नाका म्हणून करपाक. कित्याक एकदां ऑथॉरिटीज फेल जाता जाल्यार म्हाका दिसता सिटिजन्सान हातान घेवचें पडटा. म्हाका दिसता आतां ऑथॉरिटीज सगळे अकाउंटेबिलिटी दाखयतले तातूंतल्यान म्हाका दिसता एक हांगाची सिवरेज ड्रॉप ही टोटल बंद जावपाची गरज आसा अँड लँड हॅज टू गो बॅक टू द कोमनीदाद सेरुला where they can take possession of that. बाकीचे ताणें पुलिसेक सांगला पंचनामा करून तांचे आतां कितें मेळ्ळा तें जप्त करून शोकस कितें आसा ते डेप्युटी कलेक्टर काडटलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.